एसटी आरक्षणाला लागून सांगितले राजकीय समीकरण बदलत असताना भाजपा भितरलो संघर्ष मुखार आयला। मंत्री सुभाष फळदेसायांच्या घराकडेन शेकड्यांनी समर्थक जमले आणि ताच्या फाटल्यान घटमूट उबे आसात असो संदेश दिलो। फळदेसायाच्या कुडचडेच्या राजकीय वावराचेर कारवाय करपाची शिटकावणी दामून दिल्या उपरांत सांगितल्या कार्यकर्त्यांक राग आयला आणि दामून बेगोबेग माफी मागची अशी मागणी केल्या। आता मजेची गजाल म्हळ्यार एके वाटेन कुडचडेचो उलो, दुसऱ्या वाटेन सांगितल्या समर्थकांचे पळगे आणि वयल्यान पक्ष फुडाऱ्यांचो दबाव। आता खरी परीक्षा म्हळ्यार सुभाष फळदेसायाचे राजकीय फुडले पावल कितें हो मुदयेर थिकोसो प्रस्न आसा। आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी हेर फुडाऱ्यां सयत आझाद मैदानाचेर उपस्थित रावन सेव कारापूर आंदोलक आणि कलम 39A रद्द करपाची मागणी करपी आंदोलकांक तेंको दिलो। कलम 39A रद्द करपाक आणि भाजपाक हारोवपा खातीर गोंयकारां सयत सगळ्या पक्षांनी एकठांय येवचे असो उलो केजरीवालान मारला। मजगतीं जे काम विरोधी पक्षांनी करपाक जाय आशिल्ले ते काम काणकोणकार आणि हेर समाज वावुरपी करीत आसा। गोवा फॉरवर्ड तांच्या वांगडा आसा अशें विजय सरदेसाय सांगता। तशेंच विरोधकां मदीं एकवट नाशिल्ल्यान विजयान टिकाय केल्या। एसटी आरक्षणाचेर जावपी वादांतल्यान गोंयांत राजकीय बदल जावपाची शक्यताय आसा। सांगेचो भाजपा आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय कुडचडेंत आपले भेटी वाडयता, जाल्यार केपें काँग्रेसीचो आमदार एल्टन डिकोस्टा सयत विरोधी पक्ष फुडारी युरे आलेमांव वेळी पावले। प्रायड ऑफ साळ ह्या नांवान वळखुपी नुस्तेमारी वेवसाय करपी आर्नोल्डाची भेट घेतली। मजगती एसटी आरक्षणाक लागून केपें आमदार संघ राखून दवरल्यार वेळीच्या लोकांक आनी पक्षाच्या फुडाराक जाय जाल्यार आपूण वेळींतल्यान वेंचणूक लडयतलो अशें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना स्पश्ट केलें।